नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. देशभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पत्रादेवीच्या एकनाक्याचेर गोंयांसावन महाराष्ट्रात वचपी ट्रकांतल्यान 45 लाखांचो सोरो केलो जप्त. कान्याच्या पोटलेपणां सापडल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. ट्रक चालकान घडणूक थळावयल्यान काडली पळ. अबकारी खात्याची कारवाय. विरोधकांनी 500 मिटरा भायर ड्रग्सांची विक्री करू येता का असो प्रश्न करिना फुडें मुख्यमंत्र्यांक दिवचे पडले स्पश्टीकरण. म्हणटा हे परिपत्रक ड्रग्स विक्रीची जापसालदारकी शाळांचेर घालपा खातीर न्हय तर ड्रग्सा आड जागृताय निर्माण करपा खातीर आसा. नुव्या चोरयेच्या दुबावयल्यान बडयल्ल्या चोराक उपचारा वेळार मरण. मायना कुट्टरी पुलिसांनी केला खुन्याचो गुन्यांव नोंद. तिगांक अटक. हेडलायन चढयावेली मुरगांवचा राजा मंडळाची शेड मोडपाची कारवाय धुकल्ली फुडें. पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याची भलायकी इबाडिल्ल्यान काम तात्पुरते केला स्थगीत. तियारी कॅनलाचे दुरुस्तीचे काम हातान घेतले जाल्यार उदका पुरवणेची केल्या पर्यायी व्यवस्था, सांगता उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार. आणि राज्यात सरकारान बायलांच्या सुरक्षेक दिला प्राधान्य. बायलांक वेगवेगळ्यो कल्याणकारी येवजण्यो आणि सेवा दिवपाक आपूण आनी सरकार आसा कटिबद्ध. रक्षाबंधन सुवाळे उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. आता खबरो विस्तारान. पत्रादेवीच्या एकनाक्याचेर गोंयच्यान महाराष्ट्रा वचपी ट्रक अबकारी खात्यान तपासणे खातीर आडायल्लो. मात ह्या ट्रका भितर कान्याच्या पोटलेपणां सोऱ्याच्यो बाटल्यो सापडल्यो. तशेंच ट्रक चालकान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ही घडणूक शुक्रारा मध्यानराती घडली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. शाळा भोंवतणी 500 मीटर ड्रग्स मुक्त वाठार आशिल्ल्या परिपत्रका विशींचो वाद मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केला. हे परिपत्रक ड्रग्स विक्रीची जापसालदारकी शाळांचेर घालपा खातीर न्हय तर ड्रग्सा आड जागृताय निर्माण करपा खातीर आसा अशें मुख्यमंत्र्यान विरोधकांनी 500 मिटरा भायर ड्रग्साची विक्री करूं येता का असो प्रश्न करिना फुडें स्पश्ट केलें. इश्कॉलाच्या भोंवतणी 500 मीटर ड्रग्स फ्री झोन वाठार स्थापन करपाच्या निर्णयाचेर राजकीय आरोप आनी प्रत्यारोप मदीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सरकाराची स्थिती स्पश्ट केल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालय आनी एनसीबीच्या सुचोवण्या प्रमाण शिक्षण खात्यान हे परिपत्रक जारी केला अशेंय ताणें सांगलें. ह्या परिपत्रकाचो चुकीचो अर्थ लावन गैरसमज करचे न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. ह्या परिपत्रकाचो अर्थ 500 मिटरा भायर ड्रग्स विकपाक परवानगी आसा असो न्हय अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. ड्रग्स विक्री आड कारवाय करपाची जापसालदारकी पुलिसांचेर आसा, पूण शिक्षणीक संस्थांनी शाळांच्या लागसार दुबावीत व्यक्ती वा हालचालीचेर नदर दवरून पुलिसांक कळोवचें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणें ह्या परिपत्रकाचो हेतू स्पश्ट केला. ताका लागून शाळांनी ड्रग्सा आड लोकांक जागृताय निर्माण जातली आनी नो ड्रग्स झोन बोर्ड लावपाक मेळटले अशी अपेक्षा आसा. ड्रग्स विक्री आडोवप ही शाळेची वा प्राचार्याची जापसालदारकी न्हय अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. ड्रग्स बियॉन्ड 500 मिटर्स असो ताचो अर्थ जायना. आमी फक्त सर्क्युलर काडला की 500 मिटर्स फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशन वो ड्रग फ्री झोन. ताचो इंटरप्रिटेशन अशें जायना की ताच्या भायर ड्रग्स परमीट करता, एलावड आसा म्हणून. आनी हे इन्स्ट्रक्शन आमकां कोणा कडल्यान आयल्या? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो. कित्याक ह्या सर्क्युलराची फर्स्ट कॉपी आमी तांकां माग केल्या. कित्याक थंयच्यान इन्स्ट्रक्शन्स आयल्या. आनी हे फक्त गोंया पुरते लिमिटेड ना, इट इज फॉर द एंटायर कंट्री. सगळ्या देशभरान हे अशे 500 मिटर ड्रग फ्री झोन म्हणून प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनी लावपाचें आसतलें. आनी हे कित्याक केलां तर भुरग्यांक यूज करून ड्रग ट्रान्सपोर्ट करता अशा गोंयान न्ही, दुसऱ्या स्टेटींनी अश्यो केसीस मेळ्ळ्या म्हणून तांणी हे स्टेप्स घेतले. आनी हे सगळ्या एंटायर कंट्रीन हे करपाचें जालां. हाचो अर्थ जर कोणूय काडटा की 500 मिटराच्या भायर ड्रग्स एलावड आसा जाल्यार आय कॅनॉट हेल्प. माय रोल इज लिमिटेड टू स्टुडंट्स. थंय म्हाका थोड्या हेड्सांनी क्लॅरिटी मागल्या. आमचो रोल कितें?
सो तांचो रोल इज लिमिटेड टू एक बोर्ड मारपाचो. सो क्लियरिटी म्हणल्यार सम स्कूल एंड इंस्टिट्यूट. ते थोड्यांक कितें दिसलां की एक प्रिंसिपल ऑर एक हेडमास्टर 500 मिटराचेर कसो लक्ष दितलो आनी कितें म्हणून ताणें करपाचें ही क्लॅरिटी आमी दितले. ती क्लॅरिटी म्हणल्यार ही की पयलीं म्हणल्यार स्कुलान बोर्ड मारचो पडटलो. आतां आमचो जसो 100 मिटराचेर नो टॉबॅको झोन म्हणून आसा दॅट इज एज पर कॉटपा, तशें एनकॉडाच्या प्रमाणे 500 मिटर इज नो ड्रग झोन. परत सांगता की 500च्या भायर ड्रग विकचे अशें आमी खंयच म्हणूना, अशें थोड्याचें इंटरप्रिटेशन. दुसरी गजाल अवेरनेस क्रिएट करपाचें. अवेरनेस म्हणल्यार आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्रग्स घेतकीर कितें वायट इफेक्ट येता हें आमी स्कुलान सांगत आसा. 500 मिटर डिमार्केट करपाचें आमी लॅटर ऑलरेडी केल्लें आसा 2 वर्सां फाटीं. करुना जाल्यार स्कुला कडल्यान तें करून घेवपाचें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्कुलाची ड्युटी, जर कोणूय क्लासीन किंवा एक कोण सस्पिशियस कितें मुवमेंट दिसलो जाल्यार ताणें तें पुलिशेक रिपोर्ट करपाचें. ही क्लॅरिटी आमी कम्युनिकेट करता बाय वे. कितें डावट स्कूल टिचरीक जाल्यार तेणें कित्याक स्कुलान तर भुरगे एक एकदां कितें तरी एबनॉर्मल कशें बिहेव करता, एकदम चड राग कसो दाखयता, क्लासीन न्हिदता. दीज आर सम वॉर्निंग सायन्स. थंय एक एकदां पेरंट पासून व्हडलें लक्ष दिना, पूण स्कुलान मातशें अशें भुरगे खंय तरी सस्पिशियस बिहेवियर आसल्यार तांणी पुलिशेक रिपोर्ट करप, हेडमास्टरांनी एक्शन घेवप ना. ही क्लॅरिटी आमी दिता फुडें कितें करपाचें तें. पूण नोवेर आमी अशें म्हणलां की बियॉन्ड 500 ड्रग्स विकूंक मेळटा ऑर इन नो वे वी आर सपोर्टींग ड्रग्स. दीस इज फॉर द एंटायर कंट्री. गोंयान कितें केस जाल्या म्हणून आमी हें काडूना, हें सेंट्रल मिनिस्ट्रीचें आयलां. हे सरकार काढून त्या हेडमास्टर आणि प्रिन्सिपलाच्या माथ्यार मारतले की तुम्ही फेल जाले कॉम्प्लाय करपाक हो सर्क्युलर, म्हणून आज ड्रग्स स्कुलान पावले. कित्याक 500 मिटराच्या बाउंड्रीन पावले. आणि वन मोर क्वेश्चन आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्नमेंट इज की तुम्ही सांगला की 500 मिटराक तुम्ही ड्रग फ्री झोन करा, म्हणल्यार 500 मिटर जाऊन 1 मिटराचेर यू कॅन सेल ड्रग्स, और आर यू ऑथोरायझिंग द ड्रग माफिया दॅट 500 मिटरान तुम्ही विकू नका, 500 मिटराच्या भायर तुम्ही विका? Is this some sort of an guidelines to this entire drug mafia which is operating in the state of Goa की 500 मिटराच्या भायर तुम्ही भितर विकू नका? आय थिंक असल्यो सर्क्युलर काडप shows that the government is not serious, आणि it is very clear that government today has realized that the drug has reached the schools, the higher secondary colleges, आणि काढून कोणाच्या माथ्यार मारपाक हो सर्क्युलर काडिल्लो आसा. वी कंडेम दिस सच ऍक्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. आमकां आयज पळय न्यूज आयला की गोंयच्या सरकारान स्पेशल एड्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर इश्यू केला टू ऑल एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन की 500 मीटर पासून दे शुड एन्श्योर दॅट देर इज नो any provision or possibility of drug supply. Now, ही सगळी पिशापणा. This comes under the purview of Home Ministry, security. आता तुम्ही एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर घालता हे की तुम्ही एन्श्योर करा म्हणून. दुसरें, गोंयचो सरकार मानून घेता that there is a drug problem. हे सर्क्युलर इश्यू केला म्हणजे सरकारान एडमिट केलें की ड्रग प्रॉब्लेम इज देअर अक्रॉस गोवा अँड स्पेशली इन द एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे देर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आणि थर्ड, तुम्ही पळय एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान सांगता की 500 मीटर पासून तुम्ही अलाव करनाका, म्हणजे 500 मिटरा उपरांत अलाउड आसा. म्हणजे गोंयान ड्रग्स आसूनय बट कॉलेजींनी आनी स्कुलांनी अलाव करनाका. सो दिस इज अ मिसलिडिंग सर्क्युलर. ते म्हाका दिसता बाबड्याक एड्युकेशन डायरेक्टराचेर प्रेशर घाला इश्यू कर म्हणून. इट इज कम्प्लिटली रॉंग. वी कंडेम इट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नुवें वाठारांत चोरयेच्या दुबाव्यावेल्यान लोकांनी एका अनवळख्या चोराक बरोच बडयलो. हातूंत तो अनवळखो गंभीर जखमी जालो, मात उपचारा वेळार त्या चोराक मरण आयलें. ह्या प्रकरणात मायना कुट्टरी पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद करून तिगांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात फुडलो तपास सुरू आसा.
काल नुव्या जी घडणूक घडली जातूंत भितर एक अननोन मनशाक आपलो जीव वगडावचो पडलो कारण ताजेर मॉबान एक जमावान ताजेर अटॅक केलो आनी तातूंत तो गंभीर रित्या जखमी जालो आनी काल आज सकाळीं ताका आपलो जीव वगडावचो पडलो. हातूंत भितर मायणा कुर्तरी पुलिसांनी खुनाचो गुन्हो नोंद केल्लो आनी 3 जाणांक सद्या मेरेन 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक हाजो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. दक्षिण गोंयचे SP टिकम सिंग वर्मा हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मायणा कुर्तरी पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. तांचेर ही केस जी आसा ती रजिस्टर केली सेक्शन 103(1) सेक्शन 189(2) सेक्शन 189(3) आणि सेक्शन 190 ऑफ BNS ह्या कलमाखाला ही केस रजिस्टर केल्ली आसा. मेल्ल्याची वळख अजून फोटली ना. ताजी एज पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 30 वर्सांची आशिल्ली. हाजे फाटलें म्हणजे हाका अटॅक करपाचो कारण म्हणजे ताजेर एक सुरावले हांगच्यान एक बुलेट चोरयेक गेली अशें आनी ती बुलेट जी आसा ही ह्या पिकेज मनशान चोरिल्ली असो ह्या जमावाक तांकां दुबाव आयलो आनी ताका लागून तांणी ताका धरलो आनी तांणी चोरी केल्या म्हण ताका मारलो आनी तातूंत ताका मरण आयलें. सद्याक 30 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीकय हातूंत अटक जावपाची शक्यताय आसा. पुलिसांनी वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्ल्यो आसात म्हणजे हाजो ह्या खुनाचो तपास करपाक लागून आनी त्या प्रमाणे तपास चालू आसा. फुडलो तपास हाजो चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. सडा वाठारांतल्या मुरगांवचा राजा मंडळाचे मोडून उडोवपाचे काम फुडें धुकल्लें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याच्या हाजेरीत हे काम जावपाचें आशिल्लें. मात मुख्याधिकाऱ्याची भलायकी इबाडल्या खातीर ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो. देखून ही कारवाय फुडें धुकल्ली. पळया. हेडलँड सडा वाठारात मुरगांवचा राजा ह्या सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाचे अनधिकृत शेड मोडपा खातीर शुक्रारा प्रशासकीय कारवाय जावपाची आशिल्ली. हे खातीर घडणूक थळार मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्ले. थळावे आनी भावीक व्हडा संख्येन एकठांय आयिल्ले. ते खातीर वातावरण तापिल्लें. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां आमी शेड मोडपाक दिवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें. जाल्यार मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याचे भलायकेंत इबाड जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केला. मुख्याधिकाऱ्याच्या गैरहाजेरीक लागून बांदकाम मोडपाची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगीत केल्या अशी माहिती मामलेदारान दिली. आमकां इतलेच मागणे असले की गणपती लागीं पावला हे मेन कारण. 15 दिसान हो मंडप रेडी जायना. जशें तुमी पयलें आसतलें भितर डेकोरेशन जाता. इतलीं वर्सां तुमी येता सगळे जाण. डेकोरेशन जाता ते करपाकूच 2 म्हयने वयता. आमी कोर्टाकूय रिक्वेस्ट केल्ली काल की आमकां बाबा हे चवथी उपरांत जे कितें आहा तुमचें तें मातशें फुडें धुकलां. मागीर तेच्या उपरांत आमी सेल्फ विलिंगली हे शेड आमी तुका काडटा म्हणून तेय आयकोंक ना कोर्टान. सो आमकां हे लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणून आयज इतले लोक तुमी पळोवंक शकता हांगा येयलेले आहा. एक बेश्टे येवंक ना. इतलेशे म्हाका सांग 50 स्क्वेअर मिटर जागो MPD आयज कमी पडलो. एक क्वेश्चन तांकां विचारपाक जाय. तो चेअरमॅन आपलो बसला थंय वयर. ताका काय खबर ना हांगा तो खंयच्या गांवांतलो कोणातलो काय खबर ना. हे आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाता सगळ्यांचे लोकांचे. हो एक गणपती असो आहा अख्ख्या गोंयांत तो 20 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाला आनी इतलो व्हडलो आनी इतलो धूम धाम हितून तो साजरो केल्लो जाता. 9 दिसाचो गणपती. आमी काय मागना फक्त आमचे सेंटिमेंट हर्ट करनाका. हो एंटी हिंदू जो बसला थंय चेअरमॅन ताका सारकेंच दाखयतले आमी कितें तें. आयज खंय तरी हेड जॉन जाल्यार तुमकां दिसता की गणपती पावलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक गणपती पावलो. स्टार्टिंग बालन मोहन चोडणकरान गणपती केलेलो. आता बालन ना. आता वेदांत मोहन चोडणकर सगळं मुरगांवकाराचो गणपती एकट्याचो वेदांताचो सगळं मुरगांवकाराचो गणपती हो. ही आमची शेड आसा न्हू ही अशीच आसूंक जाय. आणि आमचे काय प्रॉब्लेम ना. ह्या गणपतीक आमचे हात लावंक जायना. कित्याक 15 दीस गणपती उरला आता त्या भुरग्यांक यूथ आसा न्हू तांकां बऱ्या भशेन गणपती करून दिवनी मजा करून. सड्यार आमच्यान चडशे अशे बरे फंक्शन सगळं मुरगांवकाराचो गणपती एकट्याचो वेदांताचो गणपती तेजो ग्रुपाचो सगळं सड्याकाराचो गणपती आनी सगळं सड्याकारून येवन हांगा गणपतीची ह्या करपाचें गणपती पायप न ह्या करपाचें. In that Honorable High Court had given direction to the Chief Officer of Mormugao Municipal Council to execute this order, but due to some circumstances he was not present over here. So actual identification of the illegal structure has to be carried out as per the direction, as per the speaking order passed by the Honorable High Court, and that responsibility is given to the Chief Officer of Mormugao Municipal Council. But he had deputed his subordinate staff, municipal engineer was present, and he told me that Chief Officer has been hospitalized, and still we tried to execute the order.
those chief officer was not present, but people were demanding the presence of chief officer, and chief officer who is the main authority to execute the authority. I am not the authority, Mamledar is not the authority, neither the police inspector or the DYSP who is present over here is the authority to execute this order, is the chief officer. And the order of Honorable High Court was crystal clear that chief officer had to be present in person to execute this order. And there are chances that some allegation also will be leveled against her since the chief officer was not present at the site to demolish this illegal shed. So that's why, considering that chief officer is a vital officer who has been actually directed by the Honorable High Court to demolish this illegal shed, and he is hospitalized, he is not actually present at the site, not purposely, but he is sick. He has fallen ill now and he is hospitalized as per the statement, oral statement made by the municipal engineer. So we are adjourning this demolition process. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2 महिन्याफाटी महाराष्ट्र सरकाराच्या WRD खात्याचे अभियंते गोंयांत आयिल्ले. महाराष्ट्राचे दोडामार्ग मेरेन जे कनाल आसात ते पोरणे जाल्यार त्यारी कनालाचे दुरुस्तीचे काम हातान घेतले जाल्यार उदका पुरवणेची पर्यायी व्यवस्था केल्या अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. पुराय उत्तर गोंया खातीर उदका पुरवणेची पर्यायी व्यवस्था केल्या अशें तांणी सांगलें. 1-2 महिने पयलीं महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाची जे WRD डिपार्टमेंट आसा ताजे इंजिनियर जे ते गोंयांत आयिल्ले आणि आमकांय खबर आसा की महाराष्ट्राचे कॅनल जे आसा दोडामार्ग पर्यंत हे सामके जुने जाल्ले आसात आणि मदीं फाटल्या 5-10 वर्सां पळयलां की मदीं मदीं ते ब्रीज जाताले म्हणजे फुट्टाले तुट्टाले वगैरे आणि ते रिपेर करप इजी जायना काम कारण ते दोंगराळ भाग सगळो आणि त्यामुळे तांचें हें आशिल्लें की आमी एकदम एक 3 म्हयने आमकां मातशें परमिशन दिया 2 वर्सां उंदो आनी फुडल्या वर्सा आमी ते रिपेर करून घेता आशिल्लें फूल सारकें रिनोवेट करून घेतात दॅट इज अंडर कन्सिडरेशन. हांव CMA कडेन आनी आमचो रोहन खंवटे आनी बाकीचे आमदार आसा पळय नॉर्थाचे तांचे कडेन उलोवन कारण आमी ऑल्टरनेटीव उदक दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा ऑलरेडी केल्ली आसा. म्हणजे कॅनल समजा बंद जालो कॅनलांतल्यान समजा उदक आयलें ना म्हणजे बंद करून येवचीच ना न्ही त्यामुळे आमी पायपलायन जी आसा पळय न्ही ती सारकी आमठाणे धरून आमी पायपलायन हांगा घातल्या खंय कुचेली आनी कुचेलीच्यान ती म्हापसा पर्यंत येयल्ली आसा आनी म्हापशेच्यान उदक मागीर तें परवरी आमी गिरीक लिफ्ट करतात. तशेंच तेंच उदक मागीर आमी हांगा धाडटले खंय दितले पिलन दितले. त्यामुळे एंटायर नॉर्थाक ऑल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर दुसरी लायन रॉ वॉटर दिवपा खातीर घातिल्ली आसा आनी पयर आमची टेस्टिंग केली आनी बहुत करून फाल्यां सोमाराक तारीख तुगेली 31 तारखेच्यान जवळ जवळ 15 दीस चलतली. कॅनलाचें उदक बंद आसता. सो उदकाक इफेक्ट जावचें ना. सो हे केन्नाच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा? हें ऑक्टोबरा म्हटलां तेणी पूण आमी फुडल्या सप्टेंबराचे आमी ते ट्रायल घेवपाक पळयतात. सो ऑक्टोबर टू डिसेंबर 15 दीस घेतले. 15 दिसांनी 15 दीस ट्रायल घेवन पळयतले खंय एखादी पायपलायन लीक आसा किंवा लूज जाल्ली आसा किंवा आनी कितें जाल्लें आसा हें सगळें आमी हे 15 दिसां करतले. सायमल्टेनियसली कॅनलाचें उदक चालू आसतलेंच पूण आमी पायपलायन टेस्ट करून पळयतात. ती एक फूल प्रूफ जाली की मागीर आमकां ऑक्टोबरांतल्यान दिवपाक मेळटलें. सो पूण हे तेंचे बॉन्ड केन्ना मागला तेणी टायमींग? आनी ऑक्टोबर टू डिसेंबर 3 म्हयने मागला. सो तुमच्या हितूंतल्यान सगळे प्रबंध आसा तुमचे? आमी सगळी प्रोविजन एडिशनल प्रोविजन केला. रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाचे अतूट नाते सांगपी परब. ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखीचो धागो म्हळ्यारच राखी बांदून आपले रक्षण कर म्हणून मागता. भयणींनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड गोड केले. गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. सांखळे मतदारसंघ आनी हेर वाठारांतल्या बायलांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक राखी बांदल्यो. राज्यात सरकारान बायलांच्या सुरक्षेक प्राधान्य दिलां. बायलां खातीर वेगवेगळ्यो कल्याणकारी येवजण्यो आनी सेवा दिवपा खातीर आपूण आनी सरकार सदांच कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. पळयात. खूप खूप शुभेच्छा. रक्षाबंधनाक दर वर्सा गोंयभरांतल्यो म्हज्यो सगळ्यो भयणी राखी बांदपा खातीर खासा करून म्हज्या घरा कडेन येतात. आज सकाळच्यान मोठ्या प्रमाणात सांखळे आनी पुराय परिसरांतली सगळीं जाणां राखी बांदपा खातीर आयिल्ली. म्हज्या गोंयच्यो सगळ्या भयणींक हांव रक्षाबंधनाच्यो खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता. रक्षाबंधनच्या ह्या पवित्र सणाच्या दिसा बहिणीचे रक्षण करप हे परम कर्तव्य आणि मुख्यमंत्री म्हणून
गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भयणींचे सगळ्यांचे रक्षण करप हाज्या खातीर म्हजें सरकार हे सदैव तत्पर आसतलें। आमी भयणीच्या रक्षणाच्या खातीर मागीर सोशल सेक्टरांतल्यो स्कीम आसूं किंवा होम सेक्टरांतल्यो स्कीम आसूं, काही ती गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा आमच्या विधवा भयणी खातीर काडलेली वेगवेगळ्यो बाकीच्यो येवजणी आसतल्यो, हाज्या सदोदीत आनीकूय फुडें व्हरपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसतलें। तेन्ना वुमन सेफ्टी येता ते आमच्या खातीर प्रायोरिटी आसता, आनी ते पीन फोर्स आसतले किंवा बाकीचे वुमन सेफ्टीच्या बाबतीत घेतलेली सगळी डिसिजनां आसतली, हाज्या खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत तत्पर आसतलें। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन महिला भगिनीचें रक्षण करपा खातीर आनी गोंयची सेवा करपा खातीर संद मेळची हीच सगळ्यां कडेन मागणी। परत एकदा रक्षाबंधनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा। दिल्ली दोतोराचो जो प्रवास आमदार आसा पळय नाचन राती सुरू बांदपाक सुरवात केल्या आनी आमच्या मतदारसंघांतल्यान सगळ्यो महिला आसात ज्यो मुद्दम राखी बांदपा खातीर दोतोराक येतात, कित्याक तर दोतोरान बरे पैकी महिला खातीर स्किमी काडल्या, जावं स्किमीचोच विशय ना तर आपुलकीचें एक नातें निर्माण केलां। सगळ्या बायलां बरोबर इतके एटेच आसा जे भयण भावाचे नाते आसा तेच आमच्या बरोबर सीएमाचे आसा। तांचो प्रवास आमी सगळो पळयलो, आमदार पळयले, सभापती पळयले, सीएम पद पळयले, पूण तेंच्यांनी आमकां केन्नाच दुजो भाव केलो ना जे तेंचो पोजिशन सुद्दां हाय आसलें तरी आमचे कडेन तितकेच प्रेमान आनी तितकेच म्हणजे आतुरतेन आमची वाट पळयता ते। म्हणून ह्या रक्षाबंधनाक हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या महिलांचो एक म्हणजे जो एक आमचो उत्सव कसो आमी मनयता आनी त्या निमतान आमकां दोतोर सदांच हांगा उपलब्ध आसताच, पण राखी बांदपा खातीर आमी स्पेशल सगळी वाट पळयता दोतोराची, जे आमकां तेंच्या बद्दल एक आदर आसा आनी तेंच्यांनी जें आमच्या बरोबर नातें निर्माण केलां पळय भावा भयणांचें, तें आमी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची फूल बायलां ह्या दिसाची वाट पळोवन आतुरते कोण कोणाक मेसेजी दिवन आनी कोण कोणाक फोर्सान आपयना। गोवा भरणाचो कुडचड्यार एक बरो लोकप्रतिनिधी आसप गरजेचें। डबल ट्रॅकिंग करून थळाव्यांक ताचो फायदो जावंक ना जाल्यार ताका आमचो विरोध आसतलो। गोवा भरण आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसात। कुडचडे मतदारसंघात कोळशाची येरादारी आनी रेल्वे दुपेटीकरणाचो प्रश्न अजूनय मुखेल राजकीय मुद्दे आसात। फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाचो आमदार निलेश काब्राल हांकां आव्हानाचो सामनो करचो पडून काटार पास जाल्ल्याची टिका आमदार विजय सरदेसाईन केल्या। फॉरवर्डाचे मित्र पक्षाचो कॅन्डिडेट आसूंक जाय आनी कुडचड्यार एक बरो प्रतिनिधी आसूंक जाय हें गरजेचें आनी कुडचड्यार सर्वांगीण विकास जर जाता जाल्यार हें गरजेचें, कित्याक हाजे पयलीं आमी पळयलां की नॅशनल इंट्रस्ट
हो विशय घेवन फुडें गेलो जाल्यार स्टेट आनी लोकल इंट्रस्ट हातूंत क्लॅश जाता. खूब कडेन नॅशनल इंट्रस्टान डबल ट्रॅकिंग जाय, नॅशनल इंट्रस्टान कोर्सो जाय, पूण गोंयांत तो फायद्याचो काय कितें? गोंयचे जनतेचो जर तो फायदो जाता, आमचे भलायकेक तो बरो काय कितें? हे प्रश्न येता. आमचो पक्ष लोकल फॉर लोकल, लोकल इंट्रस्ट हो आमचे फोकस आसता. उगीच डबल ट्रॅकिंग केलें आनी स्थानीक मनशाक जर कितें फायदो ना जाल्यार वी आर ओपोज टू दॅट. हो आमचो पक्षाचो स्टँड आसा. आनी म्हाका दिसता हांगाचो आमदार निलेश काब्राल आनी असेंब्ली आनी विदीन द असेंब्ली आनी भायर एक जे सामकी डिफेन्स केल्लें डबल ट्रॅकिंग, ताजो रिजल्ट ताका गेले इलेक्शनाक तो जो काटार पास जाला, लागीं पावला, तो एक पुरुषाच्या सपोर्टानूच आनी डबल ट्रॅकिंगाच्या सपोर्टानूच ती अवस्था जाली अशें म्हजें विश्लेशण. गोंय सरकाराक ध्यान फाउंडेशनाच्या गोशाळेतल्या गोरवांक स्थलांतरीत करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशा आड ध्यान फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. हे फाटभुंयेर गोशाळेंतल्यान स्थलांतरीत केल्ल्या 108 गोरवांक सध्या सरकारी सुवातेचेर आसतली. ध्यान फाउंडेशनान गोरवां परत मेळोवपा खातीर सरकाराक अर्ज करूं येता. मात गोरवां खातीर योग्य आलाशिरो आनी गरजेच्यो सुविधा आसप म्हत्वाचें. जर फाउंडेशनान अर्ज केलो जाल्यार 4 सप्तकां भितर निर्णय घेवपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दिला, अशें ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसायान सांगलें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.